दक्षिण गोंयांतल्या लोकांची तान भागोवपी साळावले धरणाची उदकाची पातळी सध्या देंवपाक लागल्या। धरणांत फक्त 35% उदकाचो सांठो उरिल्ल्यान फुडल्या दिसांनी गोंयांत उदकाची उणाव भासपाचो शक्यताय आसा। ताका लागून गोंयकारांनी उदक जपून वापरचें, उदका स्रोत खात्यान सांगलां। साळावली धरणाच्या फाटले बाजूक आणि ह्या बाजूक येयल्या आमकां कळटा की डॅमाचे उदकाचे लेवल देंवलां काय चडलां तें। पूण आमी आतां हांव जेन्ना येयलो तेन्ना हांवें पळयलें की लास्ट मे म्हयन्याक जेन्ना आमी येयले तेन्ना खंय तरी उदकाचे लेवल जे आसा ते वयर आसलेले आनी आतां सेम मे म्हयन्याक येयल्ले आसा आनी तें उदक पळयल्यार तुमी पळोवंक शकता कितलें देंवल्लें आसा आनी हे दिसान दीस एक ते 2 फीट देंवता, जेणे गोंयाक मुखार उदकाचे क्रायसीस जावपाची शक्यता आसा। आनी हेजें मुख्य कारण म्हणल्यार आमची जी उदक सप्लाय करपाची सिस्टम आसा, कॅनल जावं पायपलायनी जावं या पाट जावं ते खंय तरी रिपेर न जाल्ल्या कारणान हे जे उदक आसा सगळें वेस्ट जाता। कॅनलाक पळोवपाक गेल्यार खंय खंय मदीं माती थापलेली आसा, तुमकां पयलीं तुमी व्हिडिओक पळयले आसतले कॅनलाक माती थापलेली, त्या कारणान उदक खंय तरी पाझरता आनी पाट मोडलेले आसात। तशेंच नळाची पायपलायन प्रत्येक जाग्यांनी फुटलेल्यो पळोवपाक मेळटा आनी कितलेशेच हजारांनी उदक जें आसा हें वेस्ट जाता। सो सरकारान आतां पावसाचेर डिपेंड न रावता खंय तरी वर्सभर लोकांक उदक मेळचें अशी तयारी करपा खातीर ही जी उदकाची जी वेस्टेज आसा ती थांबोवपाक पडटली। तशीच जे आमी आतां पॉप्युलेशन गोंयचें वाडत आसा आनी हें पॉप्युलेशन वाडल्या कारणान ही खंय तरी उदकाची मोठी खपत जी आसा ही लागतली, त्या कारणान बी हें उदक वाचोवपाची शक्यता आसा। सो सरकारान जी आमची उदकाची सिस्टम आसा, कॅनल जावं पाट जावं ह्या नळाचे पायप ती खंय तरी रिपेर करपाची गरज आसा, जेणे गोंयाक वर्सभर उदक मेळटलें। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।